Speaker sir, I rise to support the cut motions that I have moved and oppose the demands. Speaker sir, Dr. Chandrakant Shetty सांगले आता की मंत्री सारको उदार, डायरेक्टर सारको एक्टिव्ह म्हणून आमी कट मोशनां मूव करचीच पडटा. कित्याक कट मोशनां मूव करची पडटा? बजेट एलोकेशन एग्रीकल्चराक कमी आहा. डायरेक्टर एक्टिव्ह, मंत्री उदार, बजेट कमी. स्पीकर सर, 2022-23 278.6 crores टोटल एलोकेशन आशिल्लें. हें 3.7% इन्क्रीज जालें रिविजनान 289.9 crores जालें. Actual expenditure dropped to 163.32 crores, which is a drop of 14%. Speaker sir, काल आमकां मुखेलमंत्र्यान मिलेट्साचो लाडू खा म्हूण सांगलें. सो आतां लाडू आनी मिलेट हाजें हांव मातशें एग्रीकल्चरान वाचूंक गेलो. स्पीकर सर, ह्या वर्सा एक नवो बजेट हेड इंट्रोड्यूस केला, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स म्हणून, आनी ताका एक एलोकेशन केलां. कितलें एलोकेशन केलां आसतलें? 3,000 रुपयांचें. 3,000 रुपया. स्पीकर सर, फकाणां करना, एक्टिव्ह डायरेक्टरान चॅक करचें. परफॉर्मन्स रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पेज 2, प्रोविजन 0.03 lakh, म्हळ्यार 0.03, 3 out of 100, म्हळ्यार 3,000 रुपया. स्पीकर सर, सबसिडीज अंडर बजेट हेड एसिस्टन्स फॉर हाय यील्ड सर्टिफाईड सीड्स हें एकूच 1 कोटी उरला गेले 3 वर्सां. म्हळ्यार हें एक उरप, स्टॅग्नंट उरप, हाजें इंडिकेशन कितें स्पीकर सर? की ग्रोथ एग्रीकल्चरान जायना. स्पीकर सर, आमी खूब जाणांनी उलयलां खाजन लँडाचें रिवायटलायझेशन जावचें म्हणून. 2022-23 6 कोटी रुपया अलॉट केल्ले एक स्किमीक, आनी तातूंत कोरगूट म्हणटा ती सॉल्ट रेजिस्टंट वेरायटी सीड्स प्रोवायड करताले. 6 कोटीचे 1 कोटी 55 लाख, 1 crore 54 lakhs हेच युटिलायज जाल्या, म्हळ्यार 25% युटिलायज जाल्या. स्पीकर सर, ह्या खेपे एलोकेशन वाडला 7 कोटीचेर. पूण 7 कोटीन कितली खाजनां रिवायटलायज जातली काय ती ओगीच नगाक दिल्या, हें मातशें तुमी हाजेर विचार करचो. स्पीकर सर, तुमचें एलोकेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप्स दॅट इन्क्लूड कोकोनट पॅकेज प्रोग्राम डेव्हलपमेंट बोर्ड, रेड ऑयल पाम, नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन, GI टॅग फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स 77 lakhs आशिल्लें तें 39 lakhs केलां, म्हळ्यार देंवलां. एलोकेशन फॉर एक्सटेंशन एंड फार्मर्स ट्रेनिंग, एक्सटेंशन म्हळ्यार शेतकारांक वचून सांगप, अवेरनेस क्रिएट करप आनी ट्रेनिंग करप, हें रिड्यूस केलां फ्रॉम 15.72 crores to 12.96 crores. स्पीकर सर, हॉर्टिकल्चर आनी वेजिटेबल क्रॉप एलोकेशन 46.76 crores 36.7 crores जायना, तेंय रिड्यूस जालां. सपोर्ट प्रायस एंड क्रॉप कॉम्पेन्सेशन 20 कोटीच्यान 15 कोटी जालां. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणटा ती 3 कोटीच्यान 13 कोटीच्यान 3 कोटी जाल्या. स्पीकर सर, प्रोक्युरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्मर्स has been reduced from 8.4 crores to 4.5 crores. हे कितें तें म्हाका समजना स्पीकर सर. आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगतात की बाबा शेती हें भाजी रोया, पूण प्रोक्युरमेंटाचो प्रायस म्हळ्यार बजेट 8.5 कोटी आशिल्लें, 8.4 crores आसलें तें 4.5 कोटी केलें. म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें कांयच विचार ना, बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदता. बजेट जें केलां तूं मातशें तें भटाक विचार, हे गोंय स्वयंपूर्णाचें कशेंच ना, हे बेळगांव स्वयंपूर्ण करूंक सोदतात. स्पीकर सर, बजेट डॉक्युमेंटान 2 कोटी एलोकेशन आहा स्मृती क्लस्टर म्हणून, पूण परफॉर्मन्स बजेट PB2 स्कीम वायज आउटले, पेज 5, आयटम 23, एलोकेशन कितें दाखयता? 0. आयकुपाक बरें दिसता स्मृती क्लस्टर बी म्हणून, पूण एलोकेशन आहा झॅर, सारकें नील. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एलोकेशन फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज 3 कोटी रुपया जालां, डबल जालां. 10 कोटी रुपया बिल्डींग बांदपाक दिल्या. पूण हे सगळे बिल्डींग बांदून हो डायरेक्टर जो एक्टिव्ह आहा ताणें चिंतूंक जाय की बाबा हे सगळे एग्रीकल्चर शिकून भायर सरतले ते कितें करतले. हांवें वदोळ सांगलां की बायोटॅक्नॉलॉजीचे हे मास्टर्स आहा ते एसिस्टंट म्हणून IDCन काम करतात. तशी परिस्थिती आमच्या एग्रीकल्चरिस्टांचेर येवची न्ही. हांव एक खंयच्याच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रेजिस्टर्ड जायनासतना हांगा पावलो, पूण अशें सगळें पावचें ना. ते
चिंतपाक जाय स्पीकर सर, फायनली अशें जायत की एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट तुमी प्रोड्यूस करीत रावले ते फॅक्टरी कशी, आनी ती कॉलेजीकूय रिकॉग्निशन ना ICRचें, लास्टाक ताका IDCन लागचें पडत. तशें लागून काय फायदो ना, ताका एग्रीकल्चरानूच उरूंक जाय. स्पीकर सर, हांवें एक LAQ विचारलेलो वेदर देर वॉज अ बजेटरी प्रोविजन फॉर इम्प्लिमेंटींग एग्रीकल्चर पॉलिसी. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक हांवूय बी मेंबर आहा, हांवें बी पार्टिसिपेट केल्लें आहा आनी काम जाल्लें आहा. बरे बरे लोक थंय तातूंत इनवॉल्ड आहात, नंदकुमार कामत बिमत, आनी ती पॉलिसी रेडी आहा. पूण प्रश्न जेन्ना हांवें घालो तुका की तुवें बजेटरी प्रोविजन केला काय म्हणून, तुवें म्हणलें ना, इट वील बी डन आफ्टर नोटिफायींग द पॉलिसी. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ सारको सर्वसामान्याच्या मनान जो येता आनी तकलेन येता की तें फुडल्या वर्साक पडलें म्हणून. सो इतली पॉलिसी नोटिफाय करपा खातीर काम जें तुवें केलें तें फुडल्या वर्सा जर ताजें बजेटरी प्रोविजन केलें, कितें फायदो? सप्लिमेंटरी डिमांड्साक उलया. कितें फायनान्स डिपार्टमेंटान तांचें चिंतचें की थोडेच डिपार्टमेंट काम करतात पॉलिसी करपाक, तातूंत हो एक डिपार्टमेंट काम केलें पूण तुमी बजेटरी प्रोविजन करना जाल्यार कितें फायदो? स्पीकर सर, स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया ईशा फावंडेशनाचेर मोडले अशें म्हणून तुमी आमकां LAQन सांगलां. प्रोग्राम आशिल्लो सेव सॉयल. तुमी सांगलें की एक MOU केला टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कन्झर्व सॉयल ईशा फावंडेशना बरोबर. हांव ईशा फावंडेशनाचेर अगेन्स्ट न्ही, ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स अ गूड ऑर्गनायझेशन. पूण म्हाका कळटा ते भशेन तुमी तांच्या मनान गेल्यार ते तुमच्या मनान येवंक ना आनी तुमी 3 कोटी रुपया ताचेर मोडले. आतां हांवें एक तुमकां एक क्वेश्चन घालो की बाबा हें करपाक म्हणल्यार तुमी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरा खातीर कितें केलें, कितें हें केलां काय प्रोविजन? तुमी म्हणलें कांय ना म्हणून. सो स्पीकर सर, 3 कोटी रुपया कित्याक मोडले? 3 कोटी रुपया उदकान गेले. हय रे, पूण तुमी इन्फॉर्मेशन सरकाराचे पयशे हय तुमी मोडून ना, तांणी मोडले, पूण कोतान मोडले. स्पीकर सर, इव्हेंट करपाक बाब रवी नायक तसो इनवॉल्ड ना. इव्हेंट करपाक थोडीच विंडोज आहात, त्या विंडोन तूं येना आसत, पूण पयशे ते विंडोंतल्यान भायर जे वतात ते पब्लीक एक्सचेकराचे पयशे, आनी ताजो इबाड जावचो न्ही हें ओपोजिशनाचें कर्तव्य जाता हांगा रावन सांगपाक. स्पीकर सर, जानेवारी 31, 2023 एक टायम्स ऑफ इंडियन आर्टिकल आयलें की सोलर ड्रायर्स म्हणटा ते तुमी आमच्यो हेज्यो कित्यो मिरसांग्यो, खोलांतल्यो मिरसांग्यो आनी खंयच्यो मिरसांग्यो, ब्रेड फ्रूट, जॅक फ्रूट हें सगळें ड्रायींग करपा खातीर तुमी 100 सोलर ड्रायराचे 3 फेजींनी प्रोजेक्ट घाला म्हणून. बरो अनाउन्समेंट दिसलो स्पीकर सर, पूण प्रश्न घाल्यार कळटा की कांयच जावंक ना ताजेर. स्पीकर सर, नोव्हेंबर 15, 2022 एक आर्टिकल आयलें टायम्स ऑफ इंडियन. टू सपोर्ट गोवाज एग्रीकल्चर सेक्टर, द डिपार्टमेंट has approached GMR Goa International Airports Limited to set up a packaging cum sorting facility for agriculture produce. The Agriculture Department hopes to build an integrated pack house facility which can be used to export fresh fruits and vegetables by flight. Agriculture Minister Ravi Naik said the state is making efforts to strengthen the agriculture logistics sector which can help reduce wastage and improve price recovery. स्पीकर सर, हांवें मुद्दाम ताजेर हें इतलें बरें आयकलें म्हणून प्रश्न घालो की कितें काय म्हणून स्टेटस कितें हें प्रपोजलाचो. म्हाका आन्सर आयलें स्पीकर सर, देर इज नो प्रपोजल. आतां कितें हें? सो सगळें हें जालें न्ही, हें तुमी बिंदास फोडीत आहात बंडलां अशीं. स्पीकर सर, तुमी 10 कोटी रुपया प्रोविजन केलां कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटाक, पूण खंयच कॅश्यू प्लांटेशन डिक्लायन जाता बिकॉज ऑफ हाय टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज. हाजें रेफरन्स खंयच मेळना. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान तुमी सांगलां की हेवी प्रेसिपिटेशन इव्हेंट्स अँड रायज इन एम्बियंट टेम्परेचर हॅव नेगेटीव इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन द स्टेट. सारकें आहा स्पीकर सर. एट द सेम टायम तुमी अशें घालां की एज ऑफ नाव देर इज नो रिपोर्ट ऑफ क्रॉप लॉस इन कॅश्यू ड्यू टू हीट वेव. स्पीकर सर, एक्टीव डायरेक्टरान वचून चॅक करपा जाय. हांवूय बी एक बारीकसो कॅश्यू फार्मर. क्रॉप लॉस जाल्लोच आहा बिकॉज ऑफ हीट वेव. आतां तुमच्या मनान तर कोण येवंक ना, मे बी शेतकाऱ्यांक खबर ना ओ भाटकारांक खबर ना की हातून हें क्लायमेट चेंजान क्रॉप लॉस जाता तें तुमच्या हातून येता म्हणून. सो ताजेर तुमी अवेरनेस करचें पडटलें स्पीकर सर. तातूंत तुमी इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन गोवा म्हणटा ती स्टेट लेवल स्टियरींग कमिटी ऑन क्लायमेट चेंजीचे एक रिपोर्ट आहा. स्पीकर सर, तातूंत आनी नेगेटीव इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज इव्हेंट्स जाल्ले आहा
आनी ताजे खातीर आमचो मेन हेतू आसपाक जाय टू आयडेंटिफाय एंड डिवेलप इंडिकेटर्स फॉर क्लायमेट रिस्क including thresholds and acceptable coping ranges of the sector. Speaker sir, increase overall investment in agriculture R&D, research and development. आमचो कितलोय एक्टिव्ह डायरेक्टर जावं आमी सगळे शिकिल्ले ते तेन्नाचे आमचे आतां कळम आयल्या नवे नवे वस्तू जायत आहा आनी आमी शिकिल्ले ते कशे ते आमीच जाणा आतां जे भशेन लोक शिकतात खूब रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी तांकां तुमी घेवंक जाय इज्रायली येतले तुमचे मदें. स्पीकर सर, when will government implement this? Cashew flowers and cashew apples suffer from premature growth due to high temperatures. हे खेपे yield स्पीकर सर अर्धान जातलें नॉर्मल टेम्परेचर आसतना ताजे परस. म्हणटकच सरकारान सांगलां काय की शेतकरी आधार निधी म्हणटा ती तातूंत हे क्रॉप डॅमेज ड्यू टू हाय टेम्परेचरूय येता म्हणून. कित्याक हे म्हाका दिसता क्लॉज 2 ऑफ द स्कीम हॅज टू बी एमेंडेड आनी तें जर केलें जाल्यार तेय तातूंत भितर येवंक शकता. आनी खूब आमी फायनली काजू म्हणटा बाब रवी नायकानूय काजू फेस्ताक वचून काजू जिवाक बरो कसो इल्लो कुट्ट कशें जिवाक बरो तें सांगिल्लें आहा. सो इतलें जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आहा की हें क्लॉज 2 तुमी मॉडिफाय करतले आनी जे काजू रोयतात तांकां तुमी आदार दितले. स्पीकर सर, फ्लावर कल्टिवेशनान हांव एक डिमांड करतां सदांच की जायो आनी रोजां ही तुमी प्रोटेक्ट करा. स्पीकर सर, हांवें गेले खेपे म्हाड्डोळा जायो कल्टिवेटरांक उजो पेटोवन तांचे मळे कशे एटॅक जातात ते हांवें सांगिल्लें आहा. स्पीकर सर, गोंयांत 358 फार्मर्स आसात प्रोड्युसींग 18,308 किलोज ऑफ जायो ऑन 73 हेक्टर्स ऑफ लँड. आतां हांकां प्रोटेक्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, ह्यो जर जायो वचून बिल्डिंगो येवपाक लागल्यो जाल्यार हें सारकें जावचें ना. म्हाळसा तुमकां पळयता कितें रे म्हाळशेचो दोळो आहा हे सगळे जायो कल्टिवेट करपी मनीस हे म्हाका दिसता बाब रवी नायकाचे आदले सपोर्टर सारके. आतां तूं तांचेर इतलो कॉन्टेक्ट आहा तो म्हाका खबर ना पूण आसतलेच. तूं कूळ मुणकाराचेर फायट झगडोवपी मनीस हे लोकांचेर आतां उजो पेटोवन बिल्डर येतात. आं ना तांचें जालां कशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो ना करूंक जाय न्ही पूण पयलीं जे उजो लावन जे कल्टिवेशन काबार जाता ते कांय उजो लायनात. फाल्यां ते उजो लायताले जाल्यार दुसरे भशेन आशिल्ले ते लायना कोण तरी दुसरो लायता. हें सारकें न्ही अशें जावंक जायना. स्पीकर सर, दुसरें म्हणटा ती रोजां ती दसऱ्याच्या टायमार बरी खपतात सगळ्यांक खबर आहा. स्पीकर सर, गोंयांत 266 फार्मर्स आहा प्रोड्युसींग 179.92 टन्स ऑफ मेरीगोल्ड. पूण कितें जाता स्पीकर सर, भायले स्टेटींतल्यान घेवन येतात. आमकां गोंयांत 70 रुपयांक जर पडटा एक ती लायन तर ती 10 रुपयान विकपाक तयार आसतात कित्याक तांचें प्रोडक्शन व्हडलें आसता. सो आमचो लोकल फार्मर हाय एंड ड्राय पडटा. सो अशा हातून आमी आतां कितें करप? वी वील हॅव टू बॅन द इम्पोर्ट जो जाता भायल्या स्टेटींतल्यान तो बॅन जावंक जाय. आमच्या मनशांक पयलीं खपोवंक जाय. खपयतलो जाल्यार तुवें कितें तरी ताजेर एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवपाक जाय. हातून तुका मुखेलमंत्र्यान आदार दिवंक जाय. स्पीकर सर, ड्रोन बेस्ड फार्मींग, हायड्रोपॉनिक्स एंड वर्टिकल फार्मींग. आतां वर्टिकल फार्मींग म्हणटा तें जाल्लें आहा. तातूंत तुवें म्हाका दिसता ट्रेनींग एक्सपर्टांनी तातूंत घेवंक जाय. हातून जर आयलें हें ड्रोन बेस्ड बिजनेस म्हणटा हें सगळें तरणाट्यांक एग्रीकल्चरान हाडपाचें सुविधा. आज तरणाटे हात बुरशे करपाक तयार ना. थोडे करून येतात बरं जाता. आमचे असलेले शेतकरी आमी. स्पीकर सर, पूण कितें आहा जितलें तूं टॅक्नॉलॉजी हाडटा तितलें तरणाटे तरूण पिळगेक तें अपिलींग आसतलें. स्पीकर सर, गेले 2 वर्साच्यो सबसिडी इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो सेटल जावंक ना. स्पीकर सर, हांवें गेल्या वर्सा हें केल्लें ICR एक्रिडिशनाचें. डॉन बॉस्को कॉलेज तुमी बुडयलीच पूण डॉन बॉस्कोंतल्यान शिकून आयिल्ले भुरगे तांकां ICR एक्रिडिशन हें करचें कितें रिलॅक्स करचें रिक्रुटमेंट रुलान नाजाल्यार तांचो फुडार पेड्यार जातलो. स्पीकर सर, आमी सगळे तुमचो डायरेक्टर धरून हांवूय बी दापोली शिकिल्ले. आतां तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें पूण तुमी दापोली धाडपाचें बंद केलें आनी हांगा तुमी रिकॉग्निशनूय ना तुमकां. आमची कॉलेज कितें आनी तुमची कॉलेज कितें ती म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता तुमची कॉलेज एक डिपार्टमेंट पसून आसचो ना आमच्या कॉलेजीचे कंपॅरिजनान. पूण
ती कशी तरी येतली. ही कॉलेज म्हणून मानपाक हांव तयार ना. एक फार्म कॉलेज म्हणूं येता एट बेस्ट. स्पिकर सर, एक जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना म्हाका एक डिमांड आयलो स्पेसिफीक की कॅश्यू आनी सुपारी म्हणटा तें PM प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन भितर घाला म्हणून. हो तांचो डिमांड की काजू आनी सुपारी हो प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन इन्क्लूड करची म्हणून. हातून तुमी डबल इंजीन वापरूंक जाय आनी हें करून घेवंक जाय. हो जेन्युइन डिमांड स्पिकर सर. सिनियरिटी एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची पेंडींग आहा त्यो मातश्यो क्लियर कर. स्पिकर सर, 18 एग्रीकल्चर ऑफिसरांचे पोस्ट वेकंट आहा ते भरपाची गरज आहा. नॉर्थ गोंयचे फार्मर चड करून 800चे तांकां बुकींग करपाक तोंका येवचें पडटा. स्मार्ट सिटीचे अशें पाड पडिल्लें आहा की तांकां ते पाड पडूं म्हणून ते ट्रॅक्टरच बूक करूंक येना. ऑल्दो तुजें ट्रॅक्टर घेतलो जाल्यार 400 रुपया वराक पडटा, प्रायवेट घेतल्यार 1100 रुपयांक पडटा. सो शेतकऱ्याक फायदो जाता. पूण ते फेसिलिटी अशी जावंक जाय की थंयचो एग्रीकल्चर ऑफिसरान थंयच बुकींग घेवंक जाय. ते पणजे येवंक पडूंक जायना. स्पिकर सर. स्पिकर सर, तिसवाडी ब्लॉक एग्रीकल्चराचो एला फार्माक सीड्स फॉर लोकल व्हेजिटेबल्स म्हणल्यार आमचो भेंडो आनी वांयगे ह्यो सीड्स ना अशें म्हणून म्हाका मेळिल्लें आहा. सो एक करूंक जाता म्हणटा हें ट्रॅक्टराच्या हातून ऑनलायन बुकींग तूं घे. दुसरें म्हणल्यार सबसिडी ज्यो सीड आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिता हातून मातशी ट्रान्सपरन्सी आनी इफेक्टिवनेस वाडोवचें. लोकल एग्रीकल्चर सीड आहा त्यो ब्लॉक लेवलाचेर अवेलेबल करच्यो. आनीक रेन वॉटर आनी फ्लडींग कंट्रोल हो तुवें करचो. कित्याक आज मेन डिमांड म्हणटा तो आसतलो. एकदां आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक फामाद सांगिल्लें आहा कि क्या हुआ, गया चाय पिया समोसा खाया और सब खतम हुआ म्हणून. आज स्पिकर सर, आज असो डिमांड आमचो जाल्लो आहा की सगळीं बुडिल्लीं शेतां ती मातशी तूं पळय तांचे बेगीन कर आनी डिमांड सोंपलें म्हणून. इतलें आमच्यान म्हणूं येता. म्हणून हाजेर हांव एग्रीकल्चर डिमांडाचेर काबार करता. 2च मिनटां हँडीक्राफ्टाचेर उलयता. स्पिकर सर, पारंपारीक मुर्तीकार म्हणटा ते गणपती करपी 388 ट्रेडिशनल आयडल मेकर्स आसात. स्पिकर सर, तुम्ही क्वेश्चन घालतना सांगतात नंबर ऑफ गणेश आयडल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स. हें तुमचे कडेन रिकॉर्ड ना म्हणून. पूण तुमी सबसिडी दितात 200 रुपया पर आयडल. स्पिकर सर, गणेश आनी दुर्गेचे आयडल जे आहात ते भायल्यान येतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जाता, हें आमी सगळे आयकतात. पूण कितें जालां ते येत आहा आनी तांकां आमी हेंय दितात. म्हणजे सोल्युशन कितें हाका? सोल्युशन अशें दिवं येता की QR कोड म्हणून दिवं येता जो स्कॅन करून गोंयचे जे मुर्तीकार आहात तांकां आमकां फायदो जातलो. आनी RTO आनी होम डिपार्टमेंटाक सांगून भायल्यान जे मुर्त्यो येता त्यो बंद करच्यो. स्पिकर सर, कुणबी ज्यो साडयो आहा ताका एक डॅबी म्हणून आसता, डॅबी डिझायन म्हणून. म्हणल्यार एक कडेन एक तालुक्यान जो आसता तो एक तरेचो आसता, दुसऱ्या तालुक्यान दुसरे तरेचो आसता. ती जर साडी पळयली जाल्यार तुका कळटा ती खंयची म्हणटा ती. सो ताजे बेजिकली रिकॉर्ड आसपाक जाय. आनी ही आमची हेरिटेज. हें म्हाका सांगपी, हांव कांय त्यो साडयो करपी न्ही, पूण म्हाका एक सांगपी एक टॉप डिझायनर जे आमचे ओर्ली गांवाचें. स्पिकर सर, ही एकूच असो गांव साश्टींतलो जो हँडलूम विवर आसात आनी म्हाका दिसता तांकां आदार दिवप गरजेचें. स्पिकर सर, ही कुणबी आमी पळयतात, कुणबी साडी तुमी जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक मेळूंक वता तेन्ना मुखेलमंत्री कुणबी हें दिता, शॉल दिता. सगळ्या कडेन कुणबी फामाद जाल्लें आहा. बरें, व्हेरी गूड. पूण ही तुवें हेरिटेज राखूंक जाय, हाजो रिकॉर्ड आसूंक जाय, नाजाल्यार आमी काबार जातले. स्पिकर सर, आमी कोलवा टू कावेलोसीं खंय वच तूं, नाजाल्यार आमी आमच्या मुंगला वयल्यान कोलवा वता, इतले तुका काश्मीरी दुकानां मेळटात. एकूय कुणबी साडी विकपाचें दुकान कित्याक ना? हें आमी हँडीक्राफ्टान चिंतपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी म्हणटात हें आमचें हँडीक्राफ्ट म्हणून, पूण त्या रस्त्यार मेळना, आमकां मेळटा काश्मीरी कार्पेटां. सो खंय पावलें गोंय आनी गोंयचें USP म्हणटा तें कितें जालें? स्पिकर सर, गेले खेपे आमी कोकोपीट म्हणटा तेजें मॅन्युफॅक्चर प्रमोट कर म्हणून हांवें तुमकां एक डिमांड केल्लो. स्पिकर सर, कुणय एक कॉयर डिफायब्रिंग प्लांट आहा, ताजी कॅपॅसिटी आहा 6,000 हस्क पर डे, म्हळ्यार 6,000 नाल्ल ताच्यान डिफायबर करूंक जाता. स्पिकर सर, आमचें गोंयचें एन्युअल प्रोडक्शन मिनिमम 100 लाख नाल्लांचें आसतलें. 100 लाख मिनिमम. हांव ते आमचेच म्हणटा, गोंयचे नाल्ल. भायर येता ते पळयलें जाल्यार कितलेच चड आसतलें. सो असलें एक प्लांट आसा, तसले 50 प्लांटां आनी घालूं येता. सो ही प्लांटां घालूंक दिवप, ताका सबसिडी दिवप आनी तें कोकोपीट म्हणटा तें वापरप, हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, एक PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणून आहा. ह्या विश्वकर्मा स्किमीन टेलरींग कोर्सीस केले आनी ज्यांचे टेलरींग कोर्सीस जाले
तांकां तुमी ही स्विमींग मशीन दितली म्हणून सांगिल्ली. स्पिकर सर तांकां अजून ती मेळूंक ना, ती खंय पावल्या ती मातशी तुमी सांगची. स्पिकर सर अपरांत शोरूम आसात, अपरांत शोरूम जर पळयले जाल्यार खरें दिसपाक जाय कशें एक आर्ट गॅलरी कशी दिसपाक जाय, कित्याक दे आर द शोरूम्स फॉर हँडीक्राफ्ट्स. स्पिकर सर हे दिसता अपरांत शोरूम गुदांव कशें, सो गुदांव जावन फावना. जे आमचे हँडीक्राफ्ट आहा ते एक आर्ट गॅलरी कशी दिसूंक जाय, ते अपरांत शोरूम रिनोवेट जावंक जाय, अपग्रेड जावपाक जाय, गुदांव कशें दिसूंक जायना. हे गुदांव कशें आतां दिसतात. स्पिकर सर एक बाब कार्लोस आल्वारेसाचो प्रश्न आशिल्लो ऑन गोवा बाजार. स्पिकर सर हो गोवा बाजार म्हणटा तो 2012ची संकल्पना, ती नाच जाली मदीं, 2019 परती आयली. ताजे मागीर 2019 आयली ती हँडीक्राफ्टाची म्हणून, ती घुवन आर्ट एंड कल्चर आयलें. तातूंत आर्ट एंड कल्चर येवन आतां टुरिजम आयलें आनी गोवा बाजार म्हणटा तो बदलून गोवा हाट जालो. सो म्हाका स्पिकर सर एक कळना आनी पात्रांवान ते मातशे विचार करूंक जाय की एक गोवा हाटान अशें कितें आहा की तीनूय डिपार्टमेंट तातूंत तकली घालतात. तातूंत कितें आसा तें म्हाका कळना. आतां ते चिंबेल ते मेरशे जावपाचें आहा, पयलीं आशिल्ले हँडीक्राफ्ट, मागीर गेलो आर्ट एंड कल्चर, आतां आयलां टुरिजम. सो बाबा हो प्रोजेक्ट कितें आनी खंय पावपाचें. स्पिकर सर सिवील सप्लायन रेशन जे डिलर आहा 388 रेशन डिलरांक सिटीजन सर्वीस सेंटर घालपाक क्वॉलिफाय जाले म्हणून रिकॉर्ड आहा. स्पिकर सर ही केन्ना सर्वीस तुमी स्टार्ट करतले, ही तांकां करपाक दितले म्हणून तुमी सांगिल्लें. स्पिकर सर सिवील सप्लाय गुदांवांची परिस्थिती कितें आहा. गेले खेपे आमी खूब जाणांनी दाखयलें की हें कुशिल्लें तुमी दितात आनी कितें दिता म्हणून. पयर एक रिपोर्ट आयला पेपराचेर 7 जुलैक की होंडा म्हणटा थंय तुमचे 2 हे रूफ वाऱ्यान उडून गेले म्हणून. आतां भितर कितें आशिल्लें, भितर तातूंत ग्रेन्स आसतल्यो. सो जेन्ना ते उडून गेले तेन्ना उदक भितर गेलां आसतलें. उदक भितर गेलें जाल्यार तें पेड्यार जालां आसतलें. सो स्पिकर सर हें आतां परतें रॉटन रायस आमी विकलें म्हणून ह्याय वर्सा ती परिस्थिती परती जातली काय कितें, हें रिनोवेशन आनी मेंटेनन्साचेर जावंक जाय. स्पिकर सर 2023 गॅस ब्लास्ट जाल्यार 2. एक मांगोर हिलाचेर एक 21 वर्सांचो भुरगो भायर पडलो आनी 3 जाण अनकॉन्शियस जाले. स्पिकर सर गॅस कंपनीज प्रॉफीट करीत आहा चड, गेले 10 वर्सांच्या हाजेर सगळ्यांत चड आतां करता. पूण आतां जेन्ना एक सिलिंडर घेता एक मनीस तेन्ना ताका कितें वॉर्निंग जाल्यार ट्रेनींग आसता, बाबा कसो सिलिंडर वापरप, हें ब्लास्ट कसो प्रिवेंट करप, ते कोंकणीन बी बरयलेलें आसूंक जाय. तें कांय खबर नासता आनी ताचे खातीर हें स्पिकर अज्ञानान जाता अशें दिसता म्हाका. मिनिस्टरान क्लेम केला की डिपार्टमेंटाक LPG कंज्युमरा कडच्यान कसलीच कंप्लेंट ना म्हणून अंडरवेट गॅस सिलिंडरांची. आतां नवें रॅकेट जालां की सिलिंडर विकतना तुका थोडो ताजो काडून तुका विकतात. गोवा कॅन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आहा NGO, तांणी ताजेर सारकें गेले 2 वर्सां ते कंप्लेन करीत आहा की गॅस सिलिंडर अंडरवेट मेळटा म्हणून. आनी स्पिकर सर लिगल मेट्रोलॉजीन हाजेर रेड्सूय केल्या आनी हें कन्फर्म केल्लें आहा की हें खरेंच अशें जाता म्हणून. स्पिकर सर मोडस ऑपरंडी असो आसता की एक सिलिंडरांतल्यान 4 किलो LPG काडटात, सील मागीर लूजली घालतात आनी तातूंत भितर उदक घालतात, खंय सिलिंडरान उदक घालतात. ही एक कंप्लेन रामा नायक म्हणून रेस्टॉरंट जो पणजे चलयता ताणें कंप्लेन केली की आपल्या सिलिंडरान उदक मेळ्ळा म्हणून खूब पळय ताजो तितलो काडिल्लो आनी उदक भरिल्लें. सो हें एक रॅकेट स्पिकर सर चलता. हे रॅकेटाचेरूय तुवें कितें तें विचार करचो आनी गव्हर्मेंटाचें सगळीं इंजिनां वापरून एक्शन घेवची. स्पिकर सर कंज्युमर अफेर्सान एकूच हांव सांगूंक सोदतां, ओदोळच्या मंत्र्याक हांवें सांगिल्लें, एक तुमचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर रिड्रेसल कमिशनाचो प्रेसिडेंट आहा एडवोकेट संजय मोतीराम चोडणकर म्हणून, साश्टीचे लोक आनी सावथ गोंयचे लोक. स्पिकर सर म्हज्या मनान आयल्यात की ताजो बिहेवियर व्हेरी डिसअपॉयंटींग. तो एरोगंट आहा आनी ताका कसलोच सिनियर सिटीजनाक कांय रेस्पेद दाखयना. तो लोकांक आपूण जर वचून उलोवंक आयले जाल्यार सांगता ना आदवोगादाक घेवन यो म्हणून. एकूच मिनटान सोंपलें. ताजेर अरे काबराल सोंपयता, सोंपोवंकूच बेगीन उलयता. स्पिकर सर कितल्योच केसी ताज्या अंडर आसात त्यो स्पिडिली डिस्पोज जावंक जाय, तो करना आनी सरकार हाजेर कांय एक्शन घेना. हांव अशें नांव काडलां इतल्याच खातीर कित्याक तुजे कडच्यान हांव एक्शन एक्सपेक्ट करता. स्पिकर सर
पब्लीक इंट्रस्ट म्हणटा तो सगळ्यान इम्पॉर्टंट ही जावपाक जाय ना जाल्यार म्हाका दिसता एक हायकोर्टाचो जुईज पसून असो बिहेव जायना ते भशेन तो पाविल्लो आहा देख नासल्यान देखलें ते भशेन तें ताका जाल्लें आहा ही हो मद सरकारा कडच्यान सोबना हाजेर तूं कितें करतलो हें म्हाका खात्री आहा आनी हाजे खातीर हांव मागता न्हू तुजे कडेन की हे जे डिमांड्स आमी काडले हे कट मोशनाची मूव केल्या आनी तुज्या नदरेन हाडल्या ताजेर तुवें एक्शन घेवची देव बरें करूं.